म्हणजे नाव सारा डिसोजा गुर्तुना जाल्यार मस्त जाणा मंगळूरियन मम्मी म्हणटा तुमकां म्हजें नाव होतं म्हजें नाव शिकाकलें फोन आमू फोनात पुरो जाणां पळयतात आजकाल तुका काले करूं का कर रील घाल म्हणाल काले खंयच्या विशान करचें हांवें ताका फर्स्ट काले मंडर येता तुज्या तेंत कर फर्स्ट फ्रेश म्हज्या मम्मीन गाडी घालला जाल्यार मंडर माय हजबंड इज द रिजन माय मम्मी इज द इन्स्पिरेशन फॉर माय रील्स ताचें नाव शॉन रॉबर्ट मेंडोन्सा ताका घरा रॉबर्टा म्हणटात शन्नू म्हणटात तू काले म्हणा पेते ते सांगूंक जाय ओके आमकां ते डार्लिंग स्वीट हार्ट हनी आनी पुरा म्हणून आमकां गोत्तो आमकां ते बस ना रे म्हणून सांगल्यार मात्र आमच्या आनी ताणी मोगान तुले ताणें बे दिसता गायका घाले सुरू जाला म्हाका रांदूंक येता पूण गुत्तालो पण म्हाका रांदिचें पडटा हांवें तशें सांगचें ना हांवें ओके घराय करतो ना अंकल हांगासर आयला पूण तो हांगा कॅमेरा मुखार येना म्हूण सांगूंक लागलो आज कित्याक म्हणून ताणें इल्लेशे कलरांनी पुरा कोरोनान केस मागीर म्हजो देन बॉयफ्रेंड आतां न्हवरो ताका हांवें फोन केले रेग्युलर फोन कॉल पुंडी न्ही हाळे बॉयफ्रेंड म्हणलें म्हणून मम्मीक सांगा नाका तुमच्या ऍक्च्युली ती म्हाका खंयच्याय की ना म्हणून ना ती एज्युकेशनाच्या विशयान जावन म्हाका मुखार वचत तिणें मस्त कश्ट काडलात ताच्या खातीर हांव केन्ना ग्रेटफूल आसा हांव ते एक कॉल रिसीव करना जाल्यार त्या दीस हांव यूके पावान तो म्हज्या लायफान एंजल आयला बरें आयलो म्हाका तो कोण म्हणून तूं गुर्तुना ताका हांवें अशें करचें जाल्यार इल्लें जोर करूनच वाडयलें एक ते हांव ताका सोडून पयस हाडलें आनी ताणें अटॅच जाल्यार ती रडोनूच बसतात भुरगीं थंय चिंता आसतलें हांव ताका मोग दिना तशें अशें म्हणून गांवांतल्यान सुटी वतना परतून भायर वतना हांव एक म्हयनो रडिल्लें आसा ताच्या मनांत हांव कशी आसल्यार व्हडली तुका कोत्तालें हांव कशी म्हणून हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हफ्ते केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस इंस्टाग्राम ओपन करतना म्हज्या इंस्टाग्रामाच्या नोटिफिकेशनांत एक नोटिफिकेशन म्हाका केदाळे आसता आनी तें आसा स्टारा म्हणून तांचें नांव सारा डिसोजा गांवांत उडपीची पूण आतां युकेन तांची वस्ती वृत्तेंत एक नर्स तरी ताचे भितर एक स्टार वा एक फिल्म स्टार वा एक एक्टर स्टार लिपोवन आसा आनी साबार तेंपा उपरांत पावट कर्ण तांकां कशें म्हणी कर्ण ह्या स्टुडिओक आपोवन हाडचें म्हजें साधन आज फळ दिलां आनी सारा आज आमच्या सांगाता आसा येया आज तांचे लागीं आमी उलया सो पयल्यान पयलें सारा आमच्या सर्वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन तुका हांव ह्या स्टुडिओक स्वागत म्हणटा थँक्यू सो मच हॅलो तुमकां समेस्ता ओके सो तुका हांवें सुमार 6-7 म्हयने आदी कोणा कॉन्टॅक्ट केल्लें ते दो मुशेर कार्मेल कॅफे दावता म्हणची गॅरंटी म्हाकाय नासली देखून हांवें तुका पयलेंच सांगलें गॅरंटी आसली तुका नासली हे म्हण सांगल्यार कालें गोत्ताय थोडे पुटी आमी चिंतिना अशें जाता कोण ना म्हण सांगून एक बे आसता पळय त्या बेयान तुका सांगलें तुका दाळ्या म्हणी गांवाक येतय जाल्यार म्हाका सांग म्हणून सो फायनली आज गांवाक आयलाय आनी एक कॅफेन तुका आपोवचे चान्स म्हाका मेळना सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर कमिंग कित्याक म्हाका गोत्त आसा भायल्या गांवांतल्यान गांवाक येताना सडावत ल्हानशा रजेर तुमी येवचें तांची कामां सुमार आसा डेंटल अपॉइंटमेंट आधार कार्ड डेंटल 10 दीस काडले म्हणजे ओके तशें तुजे सुमार हांव पळोवन आसा व्लॉग्स आनी पुरा तशें ताच्या मदीं टायम करन म्हाका एक टायम दिल्ल्याक तुका पयलीं देव बरें कर म्हणटा आसतना सारा साबार जाणांक गोत्त आसचे प्रमाणे तुजें इंस्टाग्राम सोबीत प्रोफायल सगळ्यांनी पळयलां बट वृत्तेंत तूं एक नर्स देखून आज कंटेंट क्रिएशना प्रसड हांव एक नर्सिंगान एक त्या विशयांत तुजे कडेन उलोवंक हांव अपेक्षीत तशें म्हणटा आसतना तुका एक नर्स जावंक एक इन्स्पायर कशें जालें तूं नर्स जावंक एक कारण कितें ताचे विशयान सांगीत गे म्हाका वेल हांवें नर्सिंग केलें 2014 ओके हांव तितली ल्हान ना दिसता बरी ओके सो त्या टायमार न्ही तितले आतां ChatGPT ते आसा मस्त रिसोर्सीस आसात काले रिसर्च करीत कालें करीत एक्स्ट्रा करीत ते जाल्यार पुरो जाणा नर्सिंग डॉक्टर नातल्यार इंजिनियर जालें तितलेंच सो म्हाका इंजिनियराची येना ओके म्हाका मॅथ्स ताचे पयलें जायना ओके देखून हांव चिंतलें मॅथ्स करिनासतना दुसरें कालें करीत मागीर म्हाका एक्चुअली मेनली म्हाका एक्ट्रेस जावंक आहलें ल्हानपणी म्हाका एक्ट्रेस जावंक आहलें पण ऑलरेडी लायक यू नो वस्तू मेंटॅलिटी चेंजेस आसात न्ही की आमच्या लोकांमध्ये की फेअर स्किन सक्सेस डस्की स्किन गो मेळना काजर जायना तशें पुरा ते चिंतून मागीर मम्मीन फायनली सांगले की तूं आतां नर्सिंग कर या डॉक्टर जा तिका मेनली हांवें डॉक्टर जावंक आहलें बट म्हाका डॉक्टर जावंक नाका ओके सीट मेळिल्ली जाल्यार रिकार्ड करना ओके ताका हांवें चिंतलें ओके ती म्हणाली की पयलीं नर्स जा मागीर तुका खालें करूंक ते कर इट्स ओके बट म्हाका सायडीर हेंय म्हज्या मांडार आहलें की म्हज्या तावन हांवें एज्युकेशन पास डावन करीचें दुसऱ्या म्हाका टिचींग फिल्डाक वचचें म्हण पयलें तावनी आहलें सो म्हाका एक्ट्रेस आनी टिचर दोनी जावंक आहलें सो मम्मीचे मदें नर्सिंग मदें दवरलें नर्सिंग केलें ताच्या उपरांत हांवें
आता हांव टिचींग फिल्डांत आसा, हांव नर्सिंग युनिवर्सिटीन शिकता. सो टेक्निकली माय मदर वॉज माय इन्स्पिरेशन टू डू द नर्सिंग, टू गो टू द नर्सिंग फील्ड. I have no regrets doing that because I'm qualified now and Okay. also doing what I like doing. So. ओके. सो नर्सिंग म्हणून तुम्ही मम्मीच्या एका सजेशना वयर तुमी नर्सिंग खाण केल्यान जाल्यार आज तूं कितें आसाय, कित्याक तूं युकेंत आसाय आनीक एका व्हडल्या हॉस्पिटलांत एज अ नर्सिंग टीचर जावन तूं तुजें काम करनासाय, आनीक एज एन इंडियन एका युकेतले एका गांवाक वचून कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदी ब्रिटिशांनी आमचे वेळ राज करनासली, बट आज आमी तांचे वेळ राज करनासा. सो तांकां सांगा नाका, ती आयकनात. ती आयकनात न्ही, व्हडना, नो प्रॉब्लेम. पण आमच्यांक एक आमकां प्राऊड मुवमेंट आमच्यांक सांगचें. सो काले म्हण सांगल्यार तुमी एक म्हळ्यार आमचे एका तूं कान जाता आमगे म्हणल्यार आमी इंडियन्स म्हण सांगल्यार केदाळे कोणाचे गुलामगिरी थंयल्यात तातूं वाचचें जाल्यार, बट टुडे यू हॅव प्रूव्ड युअर सेल्फ. एक नर्सिंग टीचर जावन लंडन एका युकेतले एका गांवांत तूं वचून तुजें काम तूं करनासय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट अचिव्हमेंट. Thank you very तुजे व्लॉग्स आनीक तुजे विशयांत तुजे ते आर्टिकलांनी पुरो हांवें वाचले. तशें म्हणटा आसतना इट वॉज नॉट अ इजी जर्नी. No, ती it जर्नी wasn't. नॉट एट ऑल इजी. सो ती जर्नींत तुका कळ्ळे पुरो हर्डल्स मेळ्ळे, तुवें ते कशे ते पास जावन आज तूं कितें आसय तें जालां, ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगता एक. So first of all, मुझे नर्सिंग जाल्ला immediately. मुझे कांय प्लान नासले. नर्सिंग खंय केलें तुवें? Manipal College of Nursing, Okay, okay. best college for nursing in India. So ते नर्सिंग केले 2018 मुझे नर्सिंग जाले. ताचे उपरांत म्हाका मास्टर्स करूंक आसलें, बट म्हाका नर्सिंगांत कंटिन्यू करूंक नाका. लायक I wanted to keep my options very broad. So in case if I change my mind in the future, म्हाका दुसऱ्या फिल्डाक जंप करचें जालें हेल्थ केअरांत म्हणून. ताका हांवें MH केलें, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मणिपालांत. एक वर्स केल्या उपरांत सडनली एक दीस ते एजंट्सांनी फोन येता पळय, स्टडी अब्रॉड एजंट्सांचे, तांकां म्हजो नंबर खंय थोन मेळ्ळो म्हाका गुर्तना. मार्केटिंग कशाक मेळटा? पुरो मेळटा काय आजकाल. ताणें म्हाका फोन केला आनी सांगलें की आमचे कडेन अशे ऑफर आसा, तुमी आमकां कांय पयशे भरीचे म्हणून ना, तुमकां आमी भायल्या गांवांत शिकोवंक धाडटा, तशें तुमी खाली फंड्स दाखयल्यार जालें आनी ते पुरो. आनी म्हजे मार्क्स बरे आहले, तशें जावन तुका आरामेर सीट मेळटा म्हणून. तशें हांवें सांगलें म्हजे कांय प्लॅन ना, म्हाका नाका. रॉंग नंबर धरले, स्कॅम पुरो म्हणून चिंतून. मम्मी थंय बसुल्ली, हांव हांगा बसुल्ली. मम्मी तितले इल्ले गाडी घाल्ले मात्र घे म्हणून फ्रेश. मागीर येता रांदूंक शिकना कितले प्रायस जाली ते तशें कालेक जावन आले म्हण चिंता. सो फोन धरलो लागलो इमिडिएटली. हांवें चिंतलें काला वचून जावं भायर. मागीर चिंतला ते एक वर्स ऑलरेडी जाला न्ही, सो तो मम्मी पयशे पाड केले म्हणून जोरमणी करता गे म्हणून चिंतलें. मागीर इल्लें तिचें थंड जाल्ले उपरांत मम्मी हांव भायर वचचें शिकोवंक म्हणून सडनली टॉपीक काडलें. तिने काला की ना म्हणू ना. ऍक्च्युली ती म्हाका खंयच्याय की ना म्हणून ना, ती एज्युकेशनाच्या विशयान जावन म्हाका मुखार विशयान जावन ती पुरो तिने म्हज्या लायफान तिनेंत केल्लें. लायक तिने मस्त कश्ट काडलात, सो त्याच्या खातीर हांव केन्ना ग्रेटफूल आसा तिच्या खातीर. सो तिने सांगलें ओके काले करीचे. हांवें सांगलें एक वर्स वेस्ट जाता हांगा वडना की 1.5 लाख पुरलो पयले. ताका ती म्हणाली आतां वडना, तू भायर वताय जाल्यार वचून तुका ते पावोवचें काम म्हजें, ताच्या उपरांत काले करते ते तुज्या वयर. मागीर हांव एक पयसो करचें ना तुज्या फाटल्यान. सांगलें ओके जायत. मागीर कशें म्हणी केलें, ते जाल्यार स्कॉलरशीप अवेलेबल आहली ऍक्च्युली इंडियांत हांव. सो हांवें ते अप्लाय केलें, म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळी. बट स्कॉलरशीप मेळ्ळी थंय गेल्या उपरांत. सो 50-50 आहलें. सपोज ते स्कॉलरशीप मेळना म्हाका पाटयेचें आहलें. सो हांवें लोन काडलें. लोन काडून ऑब्वियसली मम्मीन लोन काडलें, घरांनी परत दोरीचे पडले, पुरो रिस्क आहलें, व्हडले रिस्क आहलें. आनी एक धुवून सो केलें तिने. तशें जावन गेली. मागीर मस्त जाणां मम्मीच्या फ्रेंड्सांनी आमकां हेल्प केलें, इल्ले पयशे आसात म्हणून दाखोवंक आनी पुरा. ते जाल्यार 9वेंत जाल्यार येदोळ कोणी वचून नासले भायर शिकोवंक 2019 ते जाल्यार ते ट्रेंड स्टार्ट जावन नासले. सो हांव गेली. आनी की अनसर्टन आली की स्कॉलरशीप मेळटा की ना गे म्हणून. गेल्ले 2 म्हयने उपरांत मेळ्ळें. सो ते फीस भरले, जालें, पुरो जालें. गेल्ल्या नेक्स्ट दिसच हांवें जॉब स्टार्ट केला. कित्याक म्हळ्यार पार्ट टायम ते जॉब करना जाल्यार रेंट भरूंक जायना, पोटाक खावंक जायना, इस्कॉलाचे फीस इन्स्टॉलमेंटार भरूंक आसचे. सो ते हांवें केअर असिस्टंट जावन स्टार्ट केलें काम. आनी म्हाका तेंचो लँडलॉर्ड मस्त बरो मेळ्ळो. ताका म्हजी वळखी नासली, ते जाल्यार मस्त. बट ताणें सांगलें तूं येवच्या पयलें म्हाका तुजी CV धाड, हांव हांगाच्या लागींच्या केअर होमाक वचून घालून येता म्हणून. सो ताणें ताची मम्मी खंयच्या केअर होमांत आहली, त्या केअर होमाक घालें. आनी म्हाका त्याच केअर होमाच्या लागींत ताचे हावज आहलें. सो म्हाका तेंत रूम करून दिलें आनी पुरो जालें. तो म्हज्या लायफांत एंजल आयल्या बरें आयलो. म्हाका तो कोण म्हणून तूं गुर्तो ना, म्हजो आब नासलो तो आब जालो की म्हणून. इमिडिएटली इंटरव्यूक आपल्याला सांजेर पावला. सांजेरच नेक्स्ट दीस म्हाका कामाक येवंक सांगलें. हांव चिंतून म्हाका तितलें
ते मला स्टार्स पुरे एकत्र कडे तुझे अलाइंड मेळले फास्ट झाले मला पुरं 7 days तरी पुरं झालं हांव ते एक कॉल रिसीव करणं जाल्यार त्या दीस हांव UK पावना तांचे एजंट्साचे तांची एजन्सी बंद झाली ती दुसरी विषय ओके तुझ्या उपरांत आनी कोणाक कोणी चान्स मेळले की म्हाका तिने प्रोबेबली फोन केले लास्ट गेम कित्याक हांव तिका थँक्यू म्हणून फोन करचे राहिलें हांव तांच्या थ्रू वचोना हांव इंडिपेंडंटली गेल्ली ओके बट तिच्या तावन जालें न्ही म्हणून तिका फोन करूं वतना ती एजन्सी बंद जाला तशें जावन बरें काम करून बुडली ओके ती हांव न्ही ना बुडची ना ती काही म्हणून आसतली बरें ना, बंद जाली काही बंद जाली काही स्टुडंट्सांनी येवनात म्हणून ताच्या उपरांत केअर असिस्टंट केले हांवें म्हजे मास्टर्स करून गेल्ली हांव स्वान्झी युनिव्हर्सिटी स्वान्झी वेल्सांत युकेच्या आणि मास्टर्स इन हेल्थ केअर मॅनेजमेंट केलें MHM सो ते 1 year असो फुल टायम कोर्स आसलो सो ते करतना हांव काम केलां हांवें लिटरली एवरीडे काम केलां कित्याक म्हळ्यार तेदला कोविड स्टार्ट जालें तेदला आमकां करूंक आसलें काम एक्स्ट्रा आवर्स आतां करूंक ते इल्लीगल सो केअर असिस्टंटाचे काम करतना ऑब्वियसली आमकां तेदला PSW म्हणून नासलें आतां भुरग्यांक PSW आसा गेल्ल्या उपरांत 2 years तुमकां काम सोदूंक टायम आसा आमकां नासलें 4 months जाल्ले सो 4 months 1 म्हयनो रिजल्ट येवंक गेलो सो 3 months जाल्ले मम्मीन पयलींच सांगलां ते गेल्ले आतां पोंताक पावून ये नासतना पाटी पडटा तूं चिंतले सुरू केलें काम सोदूंक पुरे कडेन सोदलें पुरे कडेन ताणें आपयलें म्हाका काम करूंक बट मागीर म्हज्यात हांव खंय काम करनासली पळय ताणेंच म्हाका सांगलें की तुका आमी होगडे ना तुजें काम आमी पळयलां सो तूं नर्सिंग ऑलरेडी केलाय तूं हांगाच राव हांव तुका विजा दिता म्हणून सो म्हजें तें जालें हांवें ते म्हजें रजिस्ट्रेशन केलें NMC UK NMC पिन जाय तूं नर्स जावन काम करचें जाल्यार इवन आफ्टर यू डू मास्टर्स इट डजंट मॅटर यू हॅव टू बी अ रजिस्टर्ड नर्स टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू नर्सिंग सो RN पिन खाण गेली ऑक्सफर्डान वचून एग्जाम बरयली कोर्स केलो पुरो जालें पुरो इंडिपेंडंटली केलें हांवें मनशां हांगात हांव वेशी जाल्यार नर्सां हॉस्पिटलांत 3 पयशे दितात कोचिंगाक आनी या फर्स्ट 2 months रेंट दितात म्हाका ते पुरो कांय अवेलेबल नासलें पुरो हांवें हातान घालीचें पडलें सो पुरो जालें मागीर 1 वर्स उपरांत म्हाका प्रमोट केलें सिनियर नर्साक सो केअर असिस्टंट जावन सिनियर केअर असिस्टंट जाली ताच्या उपरांत ज्युनियर नर्स जाली ताच्या उपरांत रजिस्टर्ड नर्स जाली ताच्या उपरांत प्रमोट करून सिनियर नर्स केले सिनियर नर्स करतना हांवें ऑब्जर्व केलें की थंय क्लिनिकल एज्युकेटर्स येवन आसले लायक ती कोर्सेस दिवन आसली आमकां ट्रेनिंग्स दिवन आसली सो चिंतलें मे बी हांवें इसारल्यार तो म्हाका ना म्हणचो ना कित्याक म्हणल्यार म्हजें काम पळयलां 4 years सो हांवें चिंतलें हांवें ट्रेनिंग दिवंक सुरू केल्यार ते म्हजे CVक हांवें एज्युकेशनाचे एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट करूंक जाता न्ही म्हणून सो हांवें इसारलें ताका सो ताणें म्हाका सांगलें ओके तूं इंटरव्यूवाक ये म्हाका तुजें टिचींग स्टायल पळयचें सांगलें ओके फायन सकाळी सांगलें आनी सांजेर हांवें इंटरव्यू दिले टिचींग स्टायल दाखयली ताका क्लास काण गेली तो मस्त इम्प्रेस जालो म्हाका ताणें मागीर क्लासीस काण घेवंक सांगलें सो हांव 2 जॉब्स करनासली एक फावटी सिनियर नर्स जावन आनी क्लिनिकल एज्युकेटर जावन सो ते 2 years म्हणसर केले ताच्या उपरांत ऑब्वियसली ते दळ आमचे काजराचे उलोवण्यांनी परत जावन आसले सो मोदेंत हांवें म्हजे मँगलोरीन मम्मी स्टार्ट केले म्हजे चिंतून आसलें न्ही की काम करते घरा येते पुरो जाता न्हिदता म्हजें एक्टींग खंय गेलें करेक्ट तशें जावन हांवें थंय म्हजें एक्टींग स्टार्ट केलें मम्मीचें इन्स्पिरेशन म्हज्या न्हवऱ्याचें इन्स्पिरेशन ते जालो बॉयफ्रेंड आतां न्हवरो ताचें इन्स्पिरेशन ते पुरो काणगोन मागीर हळटर पुरो जाल्ल्या उपरांत काजर जाल्लें इमिडिएटली ऑब्वियसली आमी दोगांय भायर गेला ताकाय तोय आयलो मागीर ताका तें काम मेळ्ळें ताचें युकेन काम जालें सो आमी सांगत रावंक सुरू करतना हांव सांगून आसलें की म्हाका टिचींग करूंक जाय मुखार वचोंक जाय आतां हांव हांगाच आसा न्ही सुमार वर्सां ताणें एकच कडेन काम आसली ती मस्त बरी मनशां ताणें म्हाका मस्त हेल्प केलो वय बट हांव मुखार वचचें ना लायफान करेक्ट तशें जावन म्हाका टिचींग करूंक पयलें ताणें मोन हाडलां हांवें खंय फर्स्ट स्टेप काडचें म्हणून म्हाका समजना कित्याक म्हळ्यार कोणा कडेन विचारया म्हळ्यार आमची कोणी ना ती टिचिंगाक गेल्ली नर्सिंगाची रायट सो गूगल केल्यार येता दुसरे कंट्रीचे येता बट हांगात हांव गेल्ल्यांक काल प्रोसेस कोणा कडेन विचारचें कांय गुत्तना ओके न्हवरो म्हणालो तूं 18शी एप्लाय कर ओके पातोर मार होय तुजे कडेन एक्सपिरियन्स आसा तुजे कडेन नर्सिंगाचे एक्सपिरियन्स आसा तुजे कडेन क्लिनिकल बॅकग्राऊंड आसा केअर असिस्टंट केल्लें ते तुजें काम फील्ड नाही जाल्यार तुवें तें केलाय सो तांकां गुत्ता तूं काले करूंक रेडी आहे म्हणून आनी तुवें क्लिनिकल एज्युकेटरी केलाय तुजे कडेन टिचींग एक्सपिरियन्स आसा तुजे कडेन मास्टर्स आसा मागीर काला बी येताय खंय मेळटा ते एप्लाय कर म्हणालो ताणें सोदलें हांवें सोदलें पुरो जाणांनी सोदून सुमार एक 6 वेकन्सीज मेळ्ळे सोई युनिव्हर्सिटीक एप्लाय केले खंयचो गांव म्हणून पळोवना ओके म्हळ्यार युकेंत खंयचे खंयचो म्हणून पळोवना पुरे कडेन एप्लाय केले 4 कडेन म्हाका काम मेळ्ळें
हांवें एक्सपेक्ट करूना ऍक्च्युअली इंटरव्यू वखतानी आपोवंक हांवें एक्सपेक्ट करूना म्हाका सोयी कडेन इंटरव्यू वखतानी आपयलें सो हांवें चिंतलें ओके म्हजे कडेन कॅपॅसिटी आसा कालेंक जावन 4 आसा म्हणून हांव मुखार गेली 4 कडेन इंटरव्यू दिले 4 कडेन म्हाका काम मेळ्ळें ऍक्च्युअली आनी हांवें कॅम्पसांत एक माजर पळयल्लें तशें जावन हांवें थंय वता म्हणून सांगलें ते म्हणजे प्युअर सोल रिजन हांवें ती युनिवर्सिटी चूज करून आनी मनशां मस्त बरी आले कोण माजरां पोसतात पळय ती मनशां बरी ओके तर आमगेर एक माजर आसा तर ओके फायन सो ना ते ऍक्च्युअली नायस अँड कोजी व्हेरी स्मॉल युनिवर्सिटी बट मनशां इतली भांगार म्हळ्यार सांगचेच ना हांव खंय वेल्सांत जाल्लें पळय एक्झॅक्टली म्हाका सेम वायब्स आयले हांगा वाव नायस सो हांवें चिंतलें ओके म्हाका होम टू होम गेल्ले बरें ते जावंक आसा सो हांवें दोळे धांपले आनी सांगलें की ओके हांव ये जॉब काडून घेता हांवें उरला तेगांक फोन करून सांगलें की हांव दुसरे कडेन काडून गेलें तशें म्हणून सो हांवें आतां 1.5 years जाले सो ते येद्दोळ पळोवन आसली की हांव प्रॉबब्ली वन ऑफ द फ्यू यंगेस्ट इंडियन नर्सिंग लेक्चरर इन द UK म्हणून ते प्रूव करून गेलो टायम लागता जाल्यार तांणी रिसंटली आर्टिकल पब्लीश केलें आमच्या युनिवर्सिटीच्या पेजींत सो आनी कोणी आसात जाल्यार ती मुखार येतात की हांव तुज्यान एक यंग आसा म्हणून बट आय डाऊट इट बिकॉज हांव 26 जाल्लें म्हाका जॉब मेळटाना सो 22, 21 अशेंच जाता तांकां नर्सिंग जाताना सो प्रॉबब्ली आय मायट बी इदर यंगेस्ट ऑर वन ऑफ द व्हेरी फ्यू यंगेस्ट इंडियन नर्सिंग लेक्चरर्स इन द UK सो तशें हांव पावली तशें तूं पावलें सो तुज्या कंटेंट क्रिएशना विशयांत तुज्या इंस्टाग्रामार आनी पुरा सगळ्यांनी सडावत पळयला की त्या म्हणटा तुजे फॉलोवर्स हे मस्त बरे आसात हांवें पळोवन आसा आनी सडावत कोंकणी कंटेंट आनी तेंय खाल्ले म्हळ्यार कोंकणी कंटेंट करतले सुमार जाणां आसात बट ऑथेंटीक त्यो मम्मीच्यो गाळी आनी आमच्या घरा भितर खालें जाता कित्याक म्हणटा जाल्यार आमी जाल्यार पळय थोडे डायलॉग्स आसतात थोड्या भुरग्यांक आमी थोडे ते ऑथेंटीक स्टायलार आमी काले सांगता ते पुरा करचे तले मागीर स्पेशली क्रिसमसाच्या टायमार कुसवाराचे व्लॉग्स जावन दी मागीर रांदतना जाल्यार ते थोडे ते छटपटा मसालेदार तुज्यो ते कॉन्वर्सेशन जावन दी ते पुरा म्हणटना सडावत आमचो कोंकणी लोक कोण पळय इंस्टाग्रामार आसा ती स्टाराक फॉलो करनंत आसात स्टारा फॉलो करनंत आसात म्हणटाना ते तुजें नांव स्टारा म्हणून ते काल्याक तुजे इंस्टाग्रामाची तुवें ते आयडिया घाले ताचे विशीं म्हाका सांगता कित्याक स्टारा आले फर्स्ट ऑफ ऑल ते स्टार म्हणून प्रोनाउन्सिएशन करूंक मस्त जाणांक येना ती चिंतात स्टार AH26 म्हणून ते स्टार जायत गी ओके स्टारा फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका एक्टर्स जावचे मोन आल्ले आनी आनीक आसा आनी मुखारी आसतले ते खंयी वचना ओके सेकंडली म्हजे फ्रेंड्सांक ताच्या विशयान गुत्ता एस्पेशली म्हणजे UKचे फ्रेंड्सांक म्हजो नवरो ते येवचे पयलीं आमी क्लोज जाल्ल्या सो आमी एकामेका पुरो शेअर करतला तशें जावन तांणी म्हज्या खातीर एक मॅनिफेस्टेशन म्हणून आजकालच्या भुरग्यांचे चलत्याने ते हांव तुका मॅनिफेस्टेशन करता तुजें नांव चेंज करया आमी इंस्टाग्रामार तूं वग्गी एक एक्ट्रेस जाताय म्हणून ताका एकल्यान सांगलें तुजें नांव स्टार तूं मुखलें स्टार म्हणून सांगलें तशें जावन आनी एका फ्रेंडान सांगलें की तुजें नांव ऑलरेडी सारा तांणी म्हाका सॅरा म्हणचे बट सारा म्हणून आसा न्ही ते स्टार ऍड करना ते स्टार करया म्हणून ताचे उपरांत हांवें तें नांव बदलूना ताचे पयले सार्कॅझम आसलें पयले तांणी फॉलो करतात जाल्यार 5 years ago इट वॉज सार्कॅझम 26 ओके सो ते सार्कॅझम आतां स्टार जाला मुखार आणखी चड शायनिंग स्टार जावन दी म्हणून सांगून आज हांगा तूं कित्याक म्हणसर सडावत आमी सांगचें आसा whoever comes to my show कार्मेल कॅफे कोण येतात वो हांवें मॅनिफेस्टेशन खावची म्हणचें आसा कित्याक आमी बसले हांव इन्फिनिटीच्या श्रायनांत हांगा कोण हांगासर येतात कितें मागतात आनी हांवें सांगचें आसा इफ एट ऑल तुजे तातूंत काही स्वार्थ नसता म्हणजे सेल्फिशनेस नसतना तूं कोणाकी बरें जायचें म्हणल्या खातीर खाली मागताय जाल्यार तो देव केदाळे दिता काय सो आज आमी हांगाची वीक्षक सगळ्यां म्हणून तुज्या खातीर मागता फ्रॉम दीस मॅनिफेस्टेशन काउच ते स्टार आसले शायनिंग स्टार जावन दी म्हणलें आमचे सगळ्यांचे मागणें थँक्यू सो मच ओके आतां तुवें सांगतना म्हाका सांगलें तुवें एक रील्स आनी पुरो करूंक सुरू केलें जस्ट अशीच एक हॅबिट म्हणल्यार बरी तुवें स्टार्ट केली तुज्या नवऱ्यान म्हळ्यार देन बॉयफ्रेंडान एक दीस डिप्रेस्ड जावन घरा येताना तुवें अशें स्टार्ट केलें म्हणून ताची स्टोरी आमच्या वीक्षकांक गेली बॉयफ्रेंड म्हणलें म्हणून मम्मीक सांगा नाका तुमच्या मम्मी शोपळी ना गे ना बेस्ट तांकां म्हळें हांवें तांकां म्हळें ओके सो हांव ऑब्वियसली केअर असिस्टंट आसतना ही स्टोरी जाल्ली प्रॉबब्ली अराउंड 5 years ago 5.5 years ago सो कामातून पाटी आयली 2 डेथ जाल्ले त्या दिसा म्हाका डेथ हँडल करूंक बिलकुल जायना त्या दळा हांव व्हेरी फ्रेश नवो गांव नवी मनशां मोरत्यात तेच म्हज्या मांडार पुरो लायक हांवें कांय बेटर करी येतालें गी तांकां वान्स येतालें गी आनी किसड टायम ऑब्वियसली म्हज्या हातान कांय नासलें तें जाल्यार ते तकलेक येताना मस्त यंग न्ही जाल्यार आय वॉज जस्ट 22 सो घरा आयली त्या दीस जेवंकी मोन नासलें कांय मोन नासलें सो मम्मीक फोन केलें मम्मीन सांगलें मम्मीक ते बरो पडोन वचना तिका जेवले गी ते पडोन इम्पॉर्टंट कितली जाणां मेली तिका फरक पडोना त्या दीस कितें म्हणून ऑब्वियसली आमची वळखीची न्ही जे काम ते तुका मांडार व्हरून जो
टेन्थ ऑब्वियस ती पॉझिटिव्ह राहूंक ट्राय करता न्ही भुरगे पयस आसा सो हांव आनी टेन्शन दिना तशें आसता न्ही जेवलेंगी ना जेवमोन ना मम्मी जेवी नाका गो तू जेवी नाका पोटा काय नाका पिज्जा गिज्जा मात्ती गोबर ते बरं बर्गर गिर्गर पर रिक्ता तुका हे पर कंटिन्यू सांगून गेली डिप्रेशन आणखी डिप्रेशन जाऊन येत सर निमळा त्यावेळेला बेजार फ्रस्ट्रेशन वय ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड आली पुरो जाल्ले कामातून 12 hours शिफ्ट थंय 12 or 13 सो सकाळी गेले रातीन 8 वरां येवचे पडटी मस्त पुरो जाता न्ही सो फोन दवरले मागीर म्हजो देन बॉयफ्रेंड आतां नवरो ताका हांवें फोन केले रेग्युलर फोन कॉल पुंडी न्ही ताका सांगले आनी जेवलेंगी म्हणालो ना म्हणले आता तू सुरू कर नाका मम्मीचे ऑलरेडी जाल्ले म्हणजे म्हणले ताका चिंतले म्हाका कळ्ळें एक्ट्रेस जावंक आहले पयले तावनी आतां हांव नर्सिंगाचे थ्रू करत्या वेत्या त्या पाताक वेत्या असं वय म्हाका तें म्हजें प्रोफेशन जावन जाय बट म्हजें पॅशन एक्टींग आहलें म्हजें लायफ इतलेंच गी आतां हांवें शिकचें कामाक वयचें घरा येवचें न्हिदचें तितलेंच गी मुखार वचचें म्हाका लायफांत आनी खंय तो स्टार्ट करचें म्हणून गुत्तो ना ह्यो नवो गांव एक्ट्रेस जावंक जाल्यार म्हाका खंय तो स्टार्ट करचें म्हणून गुत्तो ना काळें करचें म्हणून ताका तो म्हणालो फोन आमू फोनात पुरो जाणां पळयतात आजकाल तुका काळें करूंक का कर रील घाल म्हणालो ताका हांवें सांगलें खंयचे लँग्वेज कोंकणी आसा न्ही कोंकणी जाल्यार कोंकणी कर इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश कर पुरो लँग्वेज करता जाल्यार पुरो लँग्वेज कर बट फर्स्ट स्टेप काड कोंकणी कन सोड म्हणालो काळें खंयच्या विशयान करचें हांवें ताका फर्स्ट घाल मंडर येता तुज्या तेंत कर फर्स्ट फ्रेश म्हज्या मम्मीन गाडी घालला न्ही मंडर So mummy is an inspiration for nursing. Yeah, mummy is an inspiration for videos. My husband is the reason my mummy is the inspiration for my reels. Okay. But most जणांनी चिंचा आसा की हांव पुरो म्हज्या मम्मी विशांत करून घालता म्हणून तुमकां गुत्तू ना जावंक पुरो म्हजे मम्मी आनी डॅडी दोगांय भायले गांवांत आसले म्हजे सगळे लायफ द एंटायर 21 years तांणी काली रजेर येवचे आसले 1 month सो हांवें काले पुरो इन्स्ला पळय तुमच्या मम्मी डॅडी विशांत इन्स्ला कित्याक म्हळ्यार हांव एका घरान नासलें हांव पुरांच्या घरा रावून आहली ल्हानतावन एकलींत आहली म्हाका कोणी भाऊ भयणी नात न्ही तशें जावन हांव पुरांच्या घरा रावून पळयलो म्हणजे ऑलमोस्ट पुरो फॅमिली मेंबर्साच्या घरा हांव रावलें एटलिस्ट एक रात म्हणी रावलें तितून सो म्हज्या मम्मी विशांत नाही पुरो तुमच्या मम्मी विशांत हांवें आमच्या घरांनी न्ही तुमच्या म्हणून तुवें सांगता ना आमच्या घरांनी जें कितें जाता नाजाल्यार सुमार डायलॉग्स हांवें म्हज्या मम्मीतून आयकल्यात आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक कितें डायलॉग्स सो दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग ओके सो ओनली द very first video was about my mother whatever she had scolded me at that time but rest of it पुरो तुमचे म्हजे न्ही ओके न्ही आतां ते एक आयडिया तुका म्हळ्यार मम्मीन एक आतां गाळी दिल्यो म्हळ्यार त्या टायमार तुका एक गुजी केलें म्हणून त्यात तुवें स्टार्ट गाळी न्ही ताका गाळी म्हणून सांगिनात आय एम सॉरी टू यूज दॅट वर्ड ताका गाळी म्हणनात बट ते जोर करचें न्ही ते मम्मीचे केअरिंग वे ऑफ मोगान उलोवंक येना कंत जाता ते कालें गो ते आमच्या कोडयाळ वा आमच्या उडपी म्हळ्यार आमच्या इंडियन सिस्टमाचे ते प्रॉब्लेम आमच्या पेरंट्साचे ते प्रॉब्लेम ते आमकां ते डार्लिंग स्वीट हार्ट हानी आनी पुरा म्हणून आमकां गोत्तो ना आमकां ते बसनारे म्हणून सांगल्यार मात्र आमच्या आनी तांणी मोगान तुले ताणें बेन दिसता का घाले सुरू जाला आमची खंडीत जावन बी सांगूंक शकता कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमची मम्मी डॅडी की मोगा बाळा पुता म्हणटी जाल्यार सूर्य खंयच्या सायडीन उदे लाव म्हण सांगल्यार चिंतूंक सुरू करता ओके सर तशें म्हणटा आसतना आतां तुजें कंटेंट क्रिएशन चडावत सगळ्यांक गोत्त आसा व्हिडिओ पळयतात बट हांव चड आज तुज्या नर्सिंग करियरा विशयांत नर्सिंग प्रोफेशना विशयांत हांव चड कॉन्सन्ट्रेट करूंक शकता कित्याक म्हणटा चडावत आमची भुरगीं आतांच्या टायमार काले म्हळ्यार करियरा विशयांत चडावत तांकां तितली आयडिया आसना देखून एका नर्स जालें जाल्यार मुखार कले पुरो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात सो काले पुरो करियत म्हूण सांगून तुजें हांव जाणा जावंक आशेता आतां तूं UK वेता UK वचत जाल्यार चडावत एग्जाम्स आनी पुरो बरोवंक आसतात गी वा तुवें कशें स्टार्ट केलें म्हळ्यार तुज्या टायमार तुका चड गायडन्स नासलें आतां इल्लें गायडन्स दिवचें आसात पूण तातूं गायडन्स दिवच्या मदें थोडी काले म्हणटात म्हळ्यार रॉंग सूक हें दिवन पयशे खर्च जाले मोस्ट जावचे तले सुमार आमी हाचे विशयान मस्तुपटी आयकलां सो वॉट आर द स्टेप्स म्हळ्यार तुवें कालें पुरो करियेचें एखाद्या वेळार तुका भायर करियर काडूंक जाय जाल्यार वा नर्सिंगाक तुवें वेचें जाल्यार तातूंत कालें पुरो तुवें करियेत सो ताचे विशयी दिल्लें म्हाका सांगता की सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोणचो एजंट पयशे काडून घेता पळय 99% ऑफ द टायम दे फेक आनी पयशे काडूंक नजो कित्याक म्हळ्यार तांकां कमिशन मेळचें तूं खंय फायनल तुजें एम्प्लॉयमेंट आसा तेंतून तांकां कमिशन मेळचें सो कोणी पयशे काडून घेता आसा जाल्यार दे आर प्रॉबब्ली फेक ऑर दे आर ट्रायंग टू पुट द मनी इनसायड द पॉकेट दॅट्स ऑल ओके सेकंडली म्हाका UKचे विशयान उलयत हांगातून UKचे journey because that's what I've done. Okay. Every country has their own rules. Every country has their own exams or the PIN as I said earlier. So UK first of all academic IELTS जायचे मतलब OET म्हणून एक आसा एक्झाम तुमकां IELTS इंग्लिश एक्झाम कश्ट जाता जाल्यार OET आसा ताचे पर्टिक्युलर स्कोर्स आसतात तुमकां खंयच्या
हॉस्पिटलाक या हेल्थ केअर सिस्टमाक वचूंक आसा तांचे क्रायटेरिया आसता कितले स्कोर जाय ते तितले स्कोर जाल्ले उपरांत तुमी NMC ची प्रोसेस स्टार्ट करियेत NMC म्हळ्यार नर्सिंग एंड मिडविफरी काउन्सिल हे UKचे main council. Without getting a pin from them, you cannot work as a registered nurse in the UK. Okay. So, तांचे पूर ऑनलाईन असा NMC म्हणून घाल्यार पुरो गुगलार तांतू पुरो येता स्टेप बाय स्टेप ती तुका सांगतात नेक्स्ट काले करचे पूण तुका एजंट्साची गरज ना या स्टेपार ओके सो IELTS जाल्ले उपरांत ते अपलोड करूंक सांगता तुका तुज्या IELTS जालां घी ताच्या उपरांत या OET अपलोड करूंक सांगता ताच्या उपरांत तुका यू हॅव टू रायट समथिंग कॉल्ड CBT कंप्युटर बेस्ड टेस्ट So CBT गावांत बरे येत ते वसाचे म्हणून ना CBT is very easy. It's just general knowledge about nursing. Whatever you've learned in those 4 years. Okay. That's all. Very easy. It's a multiple choice question. You don't have to write anything else. So तितले जाले ते पास जाले ते अपलोड करचे ताच्या उपरांत तुका नेक्स्ट स्टेप दाखयता की तू जॉब अप्लाय करियेत युकेन जाल्यार युकेन NMC प्रोसेस आतां UKचेच जाल्यार तुवें जॉब अप्लाय करियेत डायरेक्ट अप्लाय करियेत एजन्सी थ्रू करियेत पयशे काडून घेनातला सो तुमकां लेजिट कोणी गुत्ता आसा जाल्यार जेन्युइन कोणी गुत्ता आसा जाल्यार ऑलरेडी पयले दुसरे कोणी गेलां जाल्यार तांच्या थ्रू तुमी ऑब्वियसली वचयेत सो दे क्वायट सेफ ताच्या उपरांत तुमकां काही मेळटा ते तुमच्या हातांत दिसना एजन्सीच्या थ्रू गेल्यार तुमी अप्लाय केला मात तुमकां खंय जाय थंय अप्लाय करियेत ते गेल्या उपरांत तुमकां वचा पयलें इंटरव्यू आसता गांवांत ते तुमकां व्हरतात ताच्या उपरांत तुमकां कोचिंग दिता सांगलें न्ही की ऑस्की म्हणून एक आसा एक्झामिनेशन इट्स अ प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन सो ऑस्कीची ट्रेनिंग आसा 2 weeks or so हॉस्पिटलांत जाल्यार म्हाका हांव प्रायवेटाक गेल्ली कित्याक म्हळ्यार हॉस्पिटलांत काम करून हांव केअर होमांत काम केल्लें डिमेन्शिया सेटिंगांत काम केल्लें सो हांव प्रायवेटली गेल्ली ते म्हाका 2 weeks आसले सो हॉस्पिटल फंड करता तांकां तुमी प्रायवेट वयचे जाल्यार तुमी खुद फंड करीचे ताच्या उपरांत ती एक्झाम तुमी 3 सेंटर आसात युकेंत थंय वचून बरोवन पास जाल्ले उपरांत जालें you'll get a pin from NMC and you can start practicing as a registered nurse or band 5 म्हणतात तुम्ही NHS जॉइन जातात जाल्यार हांव NHS काम करू ना ओके आतां थोडे पुडी मनशां आसा म्हळ्यार हांवें आयकल्या प्रमाणे म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे तुवें एखादो UK वचचें जाल्यार वा खंयच्याय गांवाक तुवें आतां भायर एका रजिस्टर्ड नर्सान मेळचें जाल्यार गे वा टू गेट अ विजा देर ऑर टू सेटल जावन तुका PR एप्लाय करूंक जाय वा तांचो पासपोर्ट मेळाचें जाल्यार तुवें हांगा तुजे तितले बँक बॅलन्स म्हणून दाखोवंक आसा आनी तले रिक्वायरमेंट्स आसतात सो वॉट आर दोज रिक्वायरमेंट्स सो म्हाका हांव स्टुडंट जावन गेल्ला वरवीं म्हाका 10 lakhs दाखोवंक आहले इट इज जस्ट टू मेक शुअर दॅट दे हॅव टू मेक शुअर दॅट यू विल बी एबल टू सस्टेन युअर सेल्फ देर ओके दॅट इज ऑल सो इवन जॉबाकी तशेंच आसता प्रोबेबली 10च आसा आतां म्हाका दिसता तुवें 90 days की 60 days कोण मेंटेन करून दवरचे तुज्या अकाउंटांत तांकां दाखोवंक थंय वचच्या पयलें म्हणून ओके एक पुटी तू थंय गेल्लो उपरांत तुका 2 monthsचे रेंटाचे पयशे तुका ती दितात NHS जाल्यार सो तुका ते कवर जाता ते ताच्या उपरांत तुवें खुद सोदीचे रेंटाचे मस्त अवेलेबिलिटी आसा कांय प्रॉब्लेम ना घर मेळोवंक या रूम्स मेळोवंक आनी पुरा पयशे तशेंच आसात बट सॅलरी तशीच आसा न्ही बट आतां जस्ट आनी रिक्रुटमेंट सद्याक बंद केलां युकेंत तांकां तांचे वर्कफोर्स जाय म्हणून सो दे ट्रायिंग टू नॉट टेक anybody else for I think for 2 years and they'll see how it goes and if it goes well they're not going to take anymore if it doesn't as they expect it to be मागीर ओपन जावंक पुरो सद्या कंप्लीटली बंद जावना म्हणून चिंता एक्स्ट्रीमली हायली क्वॉलिफायड और हायली एक्सपिरियन्स्ड तांकां काण घेतात म्हणून चिंता बट फ्रेशली हांव चिंतेना काण घेतात म्हणून येदळू आतां आनी वय तितलेंच ओके सो ताचे विशयी तुवें पुरो सांगलें देखून कोणी हाका वेतात जाल्यार दयाकन आमच्या विक्षकांक हांवें एक सांगूंक खुशी व्हरता कितें गे म्हूण सांगल्यार कोणी पयशे तुमचे कडचे काणून हांव कन दिता म्हूण सांगून वेतात जाल्यार सॅरान सांगल्या प्रमाणे दयाकन तांचे बॅकग्रावंड चॅक करा आनी दयाकन जागृत रावा कित्याक म्हूण सांगल्यार आजकाल असले फ्रॉड्स असले स्कॅम्स जायते जावन आसात आनी हाचे विशयी आमी पयले AI एक व्हिडिओ आमी कन घाला दयाकन जागृत खंय सांबाळा आनी खंय जर पयशे इनवॉल्ड आसात तुमच्या सगळ्या लायफाचे लायफ टायमाचे सेविंग जावन ती होगडावन काणोवंक च्या विशयांत इल्लेशे जागृत खंय सांबाळा म्हणून ह्या विशयांत हांव सांगूंक आशेता तर सॅरा आतां आमी परतून तुज्या ल्हानपणाक पाटी आमची जाल्यार तुज्या फॅमिली लायफा विशयी तुवें ऑलरेडी सांगलें म्हाका थंय हांगा तुज्या फॅमिली लायफा विशयी तुज्या फॅमिलीन कोण आसात तुज्या इनलॉज ताचे विशयी इल्लेशें म्हाका इल्लें सांगता की म्हळ्यार तूं सदांच म्हाका गोत आसा तुजें पर्सनल लायफ आनी तुजे रील आनी रियल लायफ इल्लें पाटी दवरताय म्हणून बट टुडे आय जस्ट वॉन्ट टू नो हू सारा इज म्हजें नांव सारा डिसोजा गुर्तू ना जाल्यार मस्त जाणां मंगलोरियन मम्मी म्हणटात तुमकां म्हजें नांव गुर्तू म्हजें नांव शिका कळ्ळें न्ही म्हजें नांव सारा आनी हांव एकलींत धू म्हाका भाऊ भयणी कोणी नात म्हजी मम्मी
म्हजो डॅडी आसा आमी ते घालतालो ल्हानतावनी बट हांव गांवांत आली मम्मी डॅडी भायर आसली ओके सो टेक्निकली ऑल माय लायफ ओके 21 years until I went abroad. मम्मी गांवांत रावली हांव भायर गेली तू भायर गेली स्विच जालें Uh-huh. तशें जावन आमकां एकामेका वांगडा मस्त टायम स्पेंड करूंक मेळ्ळो ना बट यू नो वॉट एवर I am today, whoever I am today, it's because of my mother, all her sacrifices. So I can't complain. आता हांव काजार जालो ऑब्वियसली नवरो भुरगीं जावन नेत दळते काले मुवीचे फंडासो मिस्टरान आसा न्ही घोव म्हणून ओके नवरो म्हणजे नवरो म्हणून ओके बाई भुरगीं जाता म्हणजे नवरो ओके ओके करेक्ट मागीर उठ बस केला म्हणटा ओके तशें जावन आता इले उठ बस क्रिजे पडटा न्ही थोडे फाटी ना. ते सांगूंक ना स्क्रीनाचेर सांगूंक ना ओके ना नवरो म्हजो मोगाळी Okay, बरो बरो मनीस म्हाका सांबाळलो व्हरता बरो करून ताचें नांव शॉन रॉबर्ट मेंडोन्सा ताका घरा रोबर्टा म्हणटात शन्नू म्हणटात तू केलें म्हणा पळय ते सांगूंक सांगूंक जायना ओके ते म्हाका मागीर सांग ओके नो प्रॉब्लेम ताचें नांव शॉन तितलें गुत्तालें जालें ओके मागीर घरा आसात म्हजी सासूमाय आनी म्हजो माव आनी म्हजी नणंद म्हज्या नवऱ्याची बहीण आनी ताची 2 क्यूटशी भुरगीं सो मस्त जाणांनी चिंतला ती भुरगीं म्हजी म्हणून कित्याक म्हळ्यार ती म्हज्या फाटल्यान म्हजे शिमटे भरीत येतात पुरा कडेन मिसाक जावन दी तेय जावन दी सो म्हाका पोर कोणें सांगलें तुजी भुरगीं मस्त क्यूट आसात म्हणून सांग थँक्यू म्हणलें ओके देव बरें करूं म्हणून ओके सो ही आमची ल्हान फॅमिली ल्हानशी फॅमिली ओके सो सगळे कुटुंबाचो सपोर्ट आसा मोग संतोष समाधान तशें आसूं दी म्हणून हांव मागता इल्लो मोग इल्लो राग इल्ली लढाई ही कुटुंबांतली जातूच काय ते आमी केदाडी सांगून आसता सो ते ऑफ स्क्रीन आसूं दी ओके तशें येत आसतना पाटी पुरतन आतां तुवें तुजे दोन मातशे व्लॉग्स तुजे कोडयालचे व्लॉग्स करनासले मम्मीच्यो गाळी आनीक काले म्हणटा तुजे पात्राडे आनीक तुजे कुकिंग आनी पुरो जावन आतां कुकिंग चॅनल स्टार्ट केलें तुजे युट्यूबार सो ते कुकिंगाची जर्नी काल्या कित्याक म्हणल्यार तूं रांदता की नवरो रांदता की तुजे की बरो कसो नवरो रांदता म्हणून म्हाका गोत आसा कुकिंग चॅनलाची स्टोरी कितें वेल म्हाका रांदूंक येता पूण गुत्तालो पण म्हाका रांदीचें पडटा न्ही हांवें तशें जावन सांगचें ना हांवें ओके घराय गोत्तो ना ते पयलें सांगलें जाल्यार हांवें अशें सांग केल्ली आतां गेल्ल्या कडेन म्हाका किचनाक लोटात तिजा बाई इल्लेशें येवन कर पहिल्यांदा बाउंड्री करून धरला हांवें रांदचे व्हिडिओ खातीर मात्र तसो रांदता हांव घरा बट मोस्टली म्हजो नवरो रांदता कित्याक म्हळ्यार तो बरो रांदता आनी गांवचे खाण रांदता तो हांवें रांदचे इटालियन चायनीज जॅपनीज कोरियन तशें जावन ताका ते इल्ले पयस ताका गांव इल्लो लागीं तशें जावन गांवचें ते जेवण ताका लागीं जालें आमी एकच फुडें रांदचें न्ही सो मेनली तो रांदता बट ताणें रांदतना आयदनां धुवचें हांवें रांदतना आयदनां धुवचें ताणें तशें That is partnership of marriage. Okay. थोडी बेटी मस्त पुरो जाल्यार पुरो एकल्यानच करचे तशें समजणी आसा जाता पण एक दीस काला की म्हाका गुर्तू ना हांव दुकरामास रांदता म्हणून गेली फर्स्ट टायम हांव दुकरामास मात्र रांदून येतलें दोळ तो म्हणलो तूं आज दुकरामास कर हांवें सांगलें खावच्या बरी जायत गे म्हणून सांगलें ओके ताका म्हणलो बाफाल पिठो गावसाने वय वय साविता पिठो आता ताका प्रमोशन साविता पिठो आलो म्हणलो काय नाही काली पियाव खातुरल्यार जाल्यार साविता पिठो घाल्यार जालें म्हणालो तितलें चिंतलें युट्यूब ऑन करून पळयता म्हणून सो युट्यूब ऑन करून पळय पुरो सिरियस रेसिपीस आसात तातूंत म्हाका कांय मजा येवना पळोवन म्हाका रांदया म्हणून जावना पळोवन वायब्स येवनात म्हणजे कोडियालचे वायब्स येवनात इवन कोडियालचे व्हिडिओस आसात तातूंत बरे बरे व्हिडिओस आसात एकलो कोणगी आसा दादलो तोय करता बरे स्पेशल म्हणून प्रॉबब्ली म्हाका सामान नांव गुतूना कोंकणीन करता बरें जाता बट फन ना म्हाका रांदतना हासी जे एन्जॉयमेंट आसा जे वायब्स आसा जे म्हाका पुरो जावन असो तशें आसा म्हणजे तशें चिंतलें ओके ते ना जाल्यार हांवें कालाक करून नजो म्हणून हिंदींत एक आसा तो धनिया फेक के मारने का म्हणून एक येता ओके सो चिंतलें ओके तशेंच वायब्स काणून कोंकणी कालाक करून नजो ऑलरेडी कशे कोंकणी व्हिडिओज करता म्हाका कशेय ऑडियन्स आसात मे बी तांकांय जाता आनी काले गुत्ताय मेनली हांव स्टुडंट जावन येताना युकेक हांव जोवीन आसतली तें सांगलें न्ही पुरो सण जाता या काम करून पुरो जाता ओगोत न्हिदचें नेक्स्ट दीस रांदया म्हणून चिंतचें नेक्स्ट दीस ना मॅगी केलें रांदलें जेवला बेश्टें हेल्थ पार्ट सुमार जाता तांतू जाल्यार लागीं कोणी नासलें न्ही फ्रेंड्स आनी पुरा आतां जाल्यार गुंप गुंप करून वतात भुरगीं शिकोवंक सांगात आसता एटलिस्ट तांणी रांदून जेवी येत न्ही म्हणून ते एक एम काणून हांवें ते चॅनल स्टार्ट केल्लें सो हांव परफेक्ट कुक न्ही इट्स जस्ट सो दॅट it would make a difference in somebody else's life. कित्याक हांसूचें म्हूण सांगल्यार बारीक आसता आनी तें हांसूचें काले प्युअर कॉमेडी काडून काले पोजडे उलयनासतना वा काले म्हणल्यार कोणाचो मान काडिनासतना एक प्युअर कॉमेडी काडून हांसचें आसा पण बारीक आसचें काम बट थोडी आमची आतांची कलाकारां लायक फॉर एक्झाम्पल फोंडाचो मिस्त्री तुजो एक ल्हान कॅमिओ आसा सांगात सायडीक हांव एक 2 सेकंड खातीर हांव येयल्लें दिसता थँक्स रायन ओके थँक्स रायन या सेम फ्रॉम यू ऑल्सो तशें म्हणटना तातूंत तुका एक ल्हानसो तो कॅमिओ तुजे एक स्टार जावच्या वाटेर एक ल्हानसो रोल मेळ्ळा
तशें म्हणटा आसतना सारा एक हांसोवचें बारीक कश्टांचें काम बट यू आर डुईंग इट सो देखून तूं कोण ना तूं इतल्या जाणांक हांसयताय जाल्ल्यान ते आशिर्वाद तुजेर पडून मे बी दॅट इज वन ऑफ द Probably. रिझन्स Yeah, सो probably. तुज्या व्ह्युअर्सांक तूं काले सांगूंक आशेताय सो दिस इज द टायम नाव सो म्हणजे यंग व्ह्युअर्स की जनरल व्ह्युअर्स एनीबडी युअर व्ह्युअर्स माय व्ह्युअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें नर्सिंगाच्या विशयान सांगचें जाल्यार तुमी मुखार फुडाराचे मेट काडटात जाल्यार कोणी दुसऱ्यांनी सांगलें म्हणून नर्सिंग करूंक वची नाका ओके नर्सिंगाक मस्त केअर जायचे आनी दॅट केअर शूड कम डीपली अँड ट्रुली फ्रॉम यू फ्रॉम विदीन कोणी नेबरान केलें तुजे कझिन कोण तुका तुजे मम्मी डॅडी कंपेअर करता अळे ते पळय ते मुखार गेले ताच्या फाटल्यान वचचें न्ही तुका काले करूंक आसा ते तुवें मेट काडचें कित्याक म्हळ्यार आमकां काम करतना अशें फील जावन वचो की I have to do this job. You should feel like I want to do this job because I chose to do it. So ते मेट तुम्ही काडटाना समाज चिंतून काडा ओके मस्त ऑप्शन्स अवेलेबल आसात इवन नर्सिंगान उदोडावन सांगूंक विसरली नर्सिंगान तुम्ही खाली वॉर्ड सिस्टर जावन या स्टाफ नर्स जावन काम करचें म्हणून ना यू कॅन इदर बी अ लेक्चरर इन नर्सिंग यू कॅन डू एनी स्पेशालिटी यू कॅन बी अ नर्स प्रॅक्टिशनर यू कॅन बी अ नर्स एनेस्थेटिस्ट ताका मस्त स्कोप आसा नर्सिंग आतां ओन्ली डॉक्टर्स नर्सिंग आतां मागीर तुमकां शिकोनी डॉक्टर जायत या तुमकां PhD करून डॉक्टरेट येत नायत या तांतूं तुमकां रिसर्च फिल्डाक वचून तुमकां रिसर्च नर्स जायत या इम्युनोथेरपी नर्स काले जायत आनी एक विशय खालो म्हळ्यार म्हाका गुर्तून आसलें हें म्हाका थंय वचून कळ्ळें UK वचून की यू नो ग्रेज अनाटमी डॉक्टर हाऊस आनी पुरा सिरीज आसात पळय ते मेडिकल शोज आनी पुरा आसात न्ही गुड नर्स आनी पुरा तांकां सेपरेट नर्सिंगाचे टीम आसा स्क्रिप्ट बरोवंक ओके ते जॉब बी आसा म्हणून म्हाका गुर्तून आतां पयलें गुर्तलें जाल्यार थंयच होते हांव तो स्टार एजंट ते करेक्ट चान्स होय कित्याक म्हळ्यार तुमकां आर्ट्सांत या एक्टिंगांत या मिडियान तुमकां इंट्रस्ट आसा प्लस तुमकां हेल्थ केअरान कांय करूंक आसा तुमकां ते कंबायन करून रोल न्ही प्लस तुमकां नेवीन ती काम करीत एज अ नर्स अशें मस्त 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 स्कूल नर्सेस जावन आतां ह्या course, टायमार वय. गेम स्कूल मेळटा नर्स मस्त डिमांडार आसा कित्याक म्हणून सांगल्यार सडावत नर्सांक जाल्यार उरले कडेन हें मेळना रजा मेळना म्हणून आसता वय, वय. बट स्कूल नर्स जावन आतां थोडी पेरेंट्स वय, म्हणून सांगल्यार स्कूलाक कांय ल्हान भुरगीं आसलीं पुरा स्कूल नर्स जावन खाण घेतात कित्याक स्कूलाक रजा आसा तांकां रजा तांकां मेळटा रजा जाल्यार मेळटा, हें पुरा करचें फॅमिली अँड बॅलन्स करीत लायफ बॅलन्स येस करेक्ट सो वय मस्त 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 ऑप्शन्स आसा आमच्या टायमार न्ही आमकां चॅट जीपीटी आनी पुरो नासला आतां तुमकां पुराय आसा सो चॅट जीपीटीन एक घाल्यार जाली मेसेज म्हाका हे लायक ना हे लायक आसा हांवें खाले करियेत जालें सगळी लिस्ट ती येता Correct. सो तुम्ही कोणेय सांगितलं ऐकून काय करचे नका तुमकां खाले करूं का ते करा ओके तशें म्हणटा आसतना आय विल कम टू मेल नर्सेस कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या कोडयाळांत म्हळ्यार आमची केरळाचे आनी पुरो बाव येवन मेल नर्सिंग आनी पुरो करतात आनी आतां इल्लेशे मेल नर्सा विशयान इल्लें नॉलेज आमच्या लोकांक मेळोंक आसा पूण सडावत नर्स म्हणटना फस्ट आमच्या तोंडाक आमच्या एका दोळ्यांक विज्युअलायझेशन येवचें म्हणून सांगल्यार एक वायट ड्रेस घालून एक टोपी घालून एक नर्साची एक चेडूं वा एक स्त्री आमच्या मोतीक येता बट मेल नर्सेस ऑल्सो हॅव इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आतांच्या दिसांनी सो ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगता की मेल नर्स सांग जाल्यार भायल्या गांवांत जावन दी इंडियान जावन दी कितले ऑपॉर्च्युनिटीज आसात सो ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगता सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पळयला प्रकार कोणाक उखलूंक आल्यार रिपोजिशनिंग करूंक आल्यार मेल नर्साक आपय करेक्ट इंजेक्शन दिवंक आल्यार फिमेल नर्साक आपय Correct. तशें म्हणून ते ऑलरेडी मध्ये मेल फिमेल म्हणून आसा बट ते केदाळे आमच्या मध्ये जावनूच ओके ऑब्वियसली स्ट्रेंथांत ती मुखार आसात वय बट कोणी वयर कोणी सकल नाही आणि ऑब्वियसली तुम्ही सांगले बरे की नर्स म्हणताना आमकां पहिले शी म्हणून येता लाईक नॉट शी म्हणा शी नाही शी SHE शी हर म्हणून येता केदाळे ही हिम दे दम काय येना तर दे दम आसा न्ही तांकां आमी खाणगेचे पडटा हांव नर्सिंग करतना 100 जाणां आसले आमी 90 चेडवां 10 चेडे धा चेडे आसले ते दळात मुखार हांवें पळयला प्रकार बॅचांत चड जाते आसात ओके आता ते 10 चेडे असले म्हणून तुवें सांगलें न्ही सॉरी हांव तुका कट करता मध्ये ओके ते 10 चेड्यांसून सांगलें न्ही तातूंत आमच्या गांवची कितली जाणां आसली वा ते केरळायच वा त्या सायडीची कितली जाणां आसली ऍक्च्युली म्हज्या क्लासीन केरळायच कोणी चेडे नासले वाव नायस चेडवां आहली 40 आहली वय एकलो शिवमोगा सायडीचो एकलो राजस्थान सायडीचो बट आमची कोडयाळी उडपी सायडीची दोगांत इट्स व्हेरी लेस करेक्ट व्हेरी लेस मेनली फ्रॉम नेपाल टिबेट थंय येताले इवन आतां हांव टीच करतना थंय जाल्यार केरळाचे आसात मस्त आतां थंय आनी आफ्रिकन्स आसात ब्रिटीश आसात आमची कोडियलच्या सायडीची ना एक्झॅक्टली तो पॉयंट म्हाका काडूंक जाय कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या मँगलोरांत
सो मेल नर्सेसाचे कॉन्सेप्ट आणखी ते दादल्या मनशांक एक स्कोप आसा कित्याक म्हळ्यार आमचे एक टबू म्हणल्यार बरी तांच्या मंड्यात आसा कित्याक आमचे दादले मनीस त्या नर्सिंग प्रोफेशनाक वचनात म्हणलं तले कित्याक आमच्या फॅमिलीन ती हांवें मस्त कडेन पळयलां डॉक्टर्स जातात आमचे चेडे इंजिनियरींग करतात उरले सगळे प्रोफेशनाक येतात बट मेल नर्स कित्याक म्हजो एकलो फ्रेंड आसा म्हजो एकलो क्लासमेट ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया म्हजो बरो फ्रेंड तो लायक वी आर इन कॉन्टॅक्ट नाव ऑल्सो समटायम्स सो तो एक मेल नर्स मँगलोरचो तो सो तो बरें करनासा देखून हांवें म्हणचें जाल्यार ह्या एक शो मुखांतर आमच्या चेड्यांक वा आमच्या पेरंट्सांक हांवें एक विनंती करची कालंगे म्हणून सांगल्यार मेल नर्सस ही एक प्रोफेशन जावन तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगशात जाल्यार देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर देम देखून त्या विशयांत एक चिंता पाठोवच्या खातीर हे क्वेश्चन हांवें साराक केलें येस सारा लेट्स कंटिन्यू तुज्या ऑफकोर्स नाही तेच सांगचे की चेडो हांव इंजिनियर जाता या डॉक्टर जाता नर्स जावन वचो तशें कांय चिंता येवचेंच नाका कित्याक म्हणल्यार तुमकां इक्वली डिमांड आसा कितलो चेडवांक आसा तुमी फिमेल नर्सस म्हणून सांगतात न्ही तितलोच मेल नर्सांकी आसा सो तुमकां मोन आसा जाल्यार कोणी काले सांगतात म्हणून घरा उगत बसनाका ते इंजिनियरींग करूंक वचनाकात तुमकां नर्सिंग करूंक काडल्यार दया करून करा तुमकां मस्त डिमांड आसा इक्वल डिमांड आसा गांवांत जावन दी भायल्या गांवांत जावन दी संवसाराच्या खंयच्या कोणशांती जावन दी तुमकां करूंक आसा जाल्यार प्लीज करा येस सो त्या विशयान हांवें सांगता आसतना सारा म्हाका एक हांवें एक ऑब्जर्व केलें सांगत ऑब्वियसली तुवें हाका हा म्हणटाय म्हणून म्हाका गोत्त आसा सडावत हांवें आमच्या गांवांत पळयली सांगत तुका सांगची नर्सां आतांचे नर्स सडावत जावन बायल्या गांवाक वचूंक प्रिफर करतात कित्याक तुवें नर्सिंग केलें तुवें बायल्या गांवाक वचून प्रिफर केलें रिजन खंडीत आसा म्हणून म्हाका गोत्त आसा आनी ते रिजन हांव सांगूंक कशें दाखयतां म्हणून सांगल्यार आमच्या इंडियांत जावन दी आमच्या कोडयाळांत जावन दी नर्सांक मेळचो गौरव इल्लोसो उणो डॉक्टर जाताना आमी सकयल उबे रावता डॉक्टरां कडेन मस्त रेस्पेक्ट दिवन उलयता बट वेन इट कम्स टू नर्सिंग ओ नर्स गे आमचे फ्रस्ट्रेशन काडचे पेशंटांनी जावन दी तांकां एखाद्या वेळार आमी बेलकन नर्सांक आपयता जाल्यार तांचे कडेन एक कीळ रितीन आमी उलयता सो इक्वल ते एक मनशा गौरव नर्सांक मेळचो नर्स गे पक्काडे मारया म्हणटात म्हळ्यार हांवें आयकलां म्हणजे नर्सा म्हणून आमी सांगता नर्स गे म्हणून एक हल्क करून उलोवनशें हांवें मस्तपटी पळयलां सो लायक हाचे विशयान तुजे एक अभिप्राय कित्याक म्हळ्यार तुवें नर्सिंग हांगा केल्लें जाल्ल्यान यू आर डेफिनेटली एक्सपिरियन्स्ड हाचे विशयान तूं कालें म्हणटलें सो हांव इंटर्नशीप आमकां ऑब्वियसली 4 years हांव हांगा शिकताना इंटर्नशीप आहलें हांगा आहलें कोडयाळ आहलें ओट्टपालम केरला थंय आहलें सो हांवें पुरो तिनी कडेन पळयला प्रकार नर्सांक मर्याद दिवची मस्त उणी लोकांनी जावन दी स्टाफ दुसऱ्या स्टाफांनी जावन दी दुसऱ्या हेल्थ केअर स्टाफांनी जावन दी डॉक्टर आयल्या तक्षण आमी सडनली उठला डॉक्टराच्या फाटल्यान शिमटे बरी गेला इवन लायक ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಕೊಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದಾರಲ್ಲ लायक ते हायरार्की आसा पळय आमच्या मोतीन फिक्स जावन गेला की डॉक्टर इज अबव नर्स विच इट शुडंट बी बिकॉज हेल्थ केअरान तूं एक टीम ग्रुप नाही you can't form a group and work as a team like work as a healthcare staff because it's never going to work so to a team जाऊन काम करायचं आणि ते डिफरन्स हांवें युकेन पडला हांवें युकेन काम केलं तशें जावन म्हाका सांगूंक जाता हांवें ऑस्ट्रेलियाचे या दुसरे खंयचे सांगूंक जायना बट म्हजे मोस्ट फ्रेंड्स आसात कॅनडा आसात ऑस्ट्रेलिया आसात न्यूझीलँडी आसात सो इवन तांचे सिमिलर एक्सपिरियन्स आसा ती म्हाका सांगतात की म्हाका हांगा मस्त रिस्पेक्ट दितात हांवें एक्सपेक्ट करूं ना म्हाका फील जाता की हांव काल व्हडलें काम करचें बरी म्हाका गांवांत तशें ट्रीट करूं ना कोणी हांवें खुद काम करूं ना म्हजे क्लासमेट्सांनी हांगा काम केलां इवन आफ्टर दे वर क्वॉलिफायड सो तांणी सांगतना म्हाका एक्चुली वय म्हणून रियलायज जाता हांवें चिंतलें हांवें मात चिंतचें कोण ना तशें म्हणून ना पळोवंक गेल्यार तांकां तितलीच रिस्पेक्ट थंय मेळटा इवन एज अ लेक्चरर म्हाका म्हजी कॉलिग्स 30 years 40 years एक्सपिरियन्स्ड तांणी ICUन जावन दी एमर्जन्सी केअर सेक्टरान जावन दी क्लिनिकल हेल्थ केअर सेटिंगान जावन दी डिमेन्शिया जावन दी पूर कर्ण शिकोवंक आयिल्लीं मनशां तितले एक्सपिरियन्साचो पुंजो काणकोन आयिल्लीं मनशां म्हाका वयर धरतात रायट हांव तांच्या निकी ल्हान मस्त ल्हान पुराच्या निकी ल्हान हांव तूं सॅरा इज ग्रेट सॅरा इज ब्रिलियंट शी कॅन डू एनीथींग एवरी टायम तुका सपोर्ट करतात तूं कांय सांगायचें म्हणून येना तूं एक दीस अशें वचून बसलाय म्हणून तूं कांय उलयतें नाय दे ऑलवेज ट्राय टू अपलिफ्ट यू के नोबडी विल पुट यू डावन देर रायट दॅट्स द थिंग आनी ऑब्वियसली रेसिझम मस्त कडे आसता कित्याक म्हळ्यार पुरो मनशां बरी नात पुरो मनशां पाडी नात इफ आमच्या गांवांत गोरी कात काळी कात म्हणून करतात जाल्यार आमच्या मनशां आमकांत करतात जाल्यार दुसऱ्या मनशार तूं काल एक्सपेक्ट करताय करेक्ट समांगी आनी सॅलरी थंय एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आसा टॅक्स आसा वय टॅक्स खंय ना आमी दिना हांव हांगा गांवांत येयली गांवांत एक हफ्त्यान कितले करसिला एक म्हयन्यान हांव तितले करसी ना थंय करेक्ट रजेर आयल्या वय बट स्टील एक डायरी मिल्क चॉकलेटाक 350 रुपीज जालात म्हळ्यार तुका सॉरी हांव चॉकलेटां केलें म्हाका गोत्तू ना हांवें खबर भुरग्यांक काणको कितली चॉकलेटां काण केली हांवें तशें लायक £3.50 तुका ते 2 चॉकलेट येतात तातूंत सेम डायरी मिल्क करेक्ट
And a better quality. Oh, that was a very simple example Correct. that I was giving, you know. Tax असा वय सॅलरी तुका तितलीच मेळटा आणि फॅसिलिटी तुका तशीच मेळटा ते. ऑफ कोर्स तुका NHS वय आता आमकां फ्री आसा म्हणचे बट आमकां विजांत आसतना आमी पयशे भरूंक आसा IHSाक ना म्हणून सांगना बट रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स फ्री अँड ओनली फर्स्ट 5 years नो तुका ILR मेळटा तू IHS फीज दी भरचे म्हणून पहिले 5 वर्ष वय तुगेले स्ट्रगल करताय पयशे भरताय विजाक पयशे दिताय बट NHSाक तुम्ही गेल्यार तुमकां IHS इज प्रॉब्ली जस्ट 25,000 हांव प्रायवेट आल्ली तशें जावन म्हाका 2.5 लाख पडले ओके. तितले बट मोस्टली पीपल गो एज नर्सेस टू वर्क इन द हॉस्पिटल टू वर्क इन NHS सेक्टर ओनली करेक्ट. तांकां पयशे तितले भरूंक नात ते सो तांकां तितले बर्डन जायना so that's why it's very nice to work there. Cold way, tax as away, 13 hours shift as away, but only 3 days a week. You get 4 days with your family. वाव. हांगा नर्सांक रजत मेळना कित्याक म्हणल्यार म्हजे को सिस्टर म्हजे जाव म्हणून आमी सांगता ते UAEंत आमी म्हळ्यार सगळे आमी दुबय आसले हांव ते आमी सगळे फॅमिलीक आमकां सगळ्यांक रजा मेळटा ते नर्स ताका रजा मेळनातली सगळे आमच्या फॅमिली गॅदरिंगाचे आमचे फोटो पळया ताची फोटो आमचे सांगताना कित्याक ते कामार आसता ते. म्हजी नणंद आता ताणें रिसेंटली जॉब स्टार्ट केले 2 फावटी पळयले ताका हांवें 15 दिसांत. वाव. तशें देखून काल जाता म्हणून सांगल्यार त्या एका रिजना खातीर कोण ना चडावत आमचो लोक आतांचे यंग जनरेशन काल जाता एक हांगा ह्युमन डिग्निटी आमकां ह्युमन रेस्पेक्ट ना वो धाकट्या कामाचो वो व्हडल्या कामाचो बॉसाक मात्र रेस्पेक्ट पूण तो पिओ नासतना ते ऑफिस चलना म्हूण सांगलें तांच्या मोतीन वचना देखून आमी थोडे फुडें हांवें पळयलां आमी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडूंक वेता बाबा सुमार कडेन खंय वेताना तो वॉचमॅन ते रावून आसा तो भिजोवन पाप त्या भुरग्यांक आनी पुरो जागृतकान भितर म्हणजे रांदपायता ताका एक ताचे कडेन मोगान उलयतले मनशानांत एक लिफ्टर तुमी वेतात लिफ्टाच्या मनशांनी तुमकां तो बटन दामून तो वयर सकयल वेतात कित्याक म्हळ्यार आमी लिफ्टर आसतना तांकां बसोंक ना तूं उबे रावून आसतात आमी केदार म्हणी तांकां थँक्यू म्हणांगी आमी काही म्हणी रिक्षार वेता रिक्षातून आमी देंवोन वेता ते रिक्षा ड्रायव्हराक आमी थँक्यू म्हणांगी एका कंडक्टराक आमी थँक्यू म्हणांगी एका आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार ते आमचे आमचे रूम क्लीन करता म्हणजे आमकां थँक्यू म्हणून वतात सागी आमच्या इंडियांत आमकां सॉरी थँक्यू एक्सक्यूज मी आनी पुरो म्हणूंक आमकां प्लीज म्हणूंक हे सांगते आमकां गोत्त ना तांचें काम ते करतात म्हूण सांगून आमी तांकां तशें चलयता देखून पयलीं आमी मस्त बरी आसा हांव ना म्हूण सांगिना कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार इल्ले मेंटॅलिटी चेंज जावन आसा ह्युमन डिग्निटी विशयान चडावत कळून आसा लोकांक पूण ह्या माध्यमा मुखांतर आमच्या जाणांक हांवें एक सांगता कितें म्हूण सांगल्यार मनीस तो कामांत ल्हान जावन दी व्हड जावन दी पूण सगळ्यांनी सांगता आसल्यार मात्र संवसार मुखार वेता देखून ल्हान मनीस जाल्यार ताचे कडेन एक शब्द हांसून उलयल्यार आमकां ताका कांय पयशे दिवंक नात आमचें कांय लॉस जायना बट ताच्या तोंडार एक आमी स्माईल हाडल्या बरी जाता म्हूण सांगून म्हाका तो हांव सांगूंक आशेता आनी खंयचें काम ल्हान व्हड म्हणून ना पुरो जाणांनी करचें काम पोटा खातीरच न्ही डेफिनेटली सो आमी कालाक ल्हान व्हड करीचे आनी पोर हांव खंय थँक्यू म्हणलें थँक्यू की प्लीज की काल म्हणलें एका वेटरा कडेन सायडीर आमचे कोडयाळ घरांत आसली कोण गी ते बैला गांवाचे आयला आसता व्हडले एटीट्यूड दाखयता इफ तू प्लीज आणि थँक्यू तुका ते एटीट्यूड जाल्यार तू कशें लायफ जियेताय इट्स अ बेसीक थिंग इट्स अ बेसीक आमच्या भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार चडावत हांवें म्हज्या भुरग्यांक म्हणचें आसा कोणीय तुका खालें दिवं दी आतां तुका एक अंगडी कितें तुका सामान दिल्यार एक थँक्यू म्हणच्यान कितें आसा आफ्टर ऑल ताच्या तोंडार एक स्माईल हाडयत तूं जाल्यार ओस कोणाय कडेन 2 शब्द उलय कित्याक आमकां गाळी दिवंक आमी पाटी करना 2 शब्द बरे उलोवंक आमकां कितें करूंक आसा सो ब्युटिफुली तूं एक आमकां बरो संदेश दिले म्हणटा आसतना सारा हांवें आतां सुमार वेळ आमी उलयलो सुमारशे संगती आमी कवर केल्या आतां नर्सिंग जॉबा विशयांत ताच्या ऑपॉर्च्युनिटी विशयांत तुज्या करियरा विशयांत तुज्या विडियोजा विशयांत आमी पुराय उलयलो तशें म्हणटा आसतना आज आमच्या सांगात आसा सॅरा ओट्टको सॅराची मम्मी मेबल बाय ओके हे तिचे लागीं आमी इल्लेशें उलया सॅरान आतां मम्मी विशयी तांणी पुरो सांगलें मम्मीन म्हाका अशें सांगलें तशें सांगलें आनी पुरा म्हूण सांगून ती आतां हांसोंक सुरू करी लागली तर आमी उलया सॅराचे विडियो पाटल्यान ताचे सच्चाई कालेंगी म्हूण सांगून आमी आंटी कडेन उलया हॅलो आंटी कशी आसाय हांव तुका आंटी म्हणटा तूं आंटी बरी दिसना न्ही यंग दिसतय पूण जाल्यार खाल्या म्हणटा हांव सांगता न्हू तुका मोगान आंटी म्हणून आपयता ओके आतां सॅराचे विडियो आनी परत इतले पळयताय इतले कॉमेडी आनी पुरा करता हे तुमचे पळयला हांवें म्हणल्यार तुमचे सांग तुमचो नवरो आसता तुमी त्या गायनी थोडे पटी रील कशांनी पुरा पळयला इतले हांसू तुमच्या घरांत किंगतावन येतात अच्छा पटले एक सिक्रेट काले म्हूण सांगीत गी म्हाका हांसो डॅडी डॅडी मस्त कॉमेडी गी तो मस्त कॉमेडी हांव इल्लेशें म्हळ्यार इल्लेशें सिरियस म्हळ्यार कॉमेडी ताणें करतना ओके हांव हांसता पूण म्हाका इल्लेशें ल्हान जावन मस्त कश्ट मेळिल्ल्या वरवीं म्हज्या लायफांत खुशी सुख म्हणलें हांवें पळोवन येतलें देखून शायद त्या वरवीं हांव सिरियस आसली म्हणना पूण आतां तांचे वटिल्लें म्हणून इल्लेशें हांसोंक सुरू केलें साराच्या पाटल्यान हास्याक कारण डॅडी म्हणून सांगितलें कॉमेडी तो कॉमेडी वय तो कॉमेडी आनी मस्त म्हाका हांव दुकानांत आसतना या काल्यान आसतना ताणें मस्त कॅर काणी विचारलें तो मस्त सपोर्टीव आहलो
ओके, नो वंडर सारा काल म्हणटात अशें बबली बबली हासकरे बरी आमकां दिसता तर. ना ओके, पूण ताका हांवें अशें करचें जाल्यार ताका हांवें मस्त अशें इल्लें जोर करूनच वाडयल्लें. म्हळ्यार एक ते हांव ताका सोण्ण पयस हाडलीं आनी ताणें एटॅच जाल्यार ती रडोनूच बसतात भुरगीं. देखून आमी इल्लेशें तांकां पयस पयस म्हळ्यार म्हाका तें मजबूर जालें. हांव जाणा टफ आहलीं जायचें पडटा. वय हांव जाणा आहलीं ताका तें चिंता आसतलें हांव ताका मोग दिना तशें अशें म्हणून. पूण काले म्हणटात पळय थोडे फावटी तशें जरुरी आसता भुरग्यांनी इंडिपेंडंट जावन जियेचें जाल्यार आमी इल्लें पयस करचें पडटा. पूण अशें न्ही की काळजांतल्यान आमी पयस करना. पूण हांव मजबूर आहलीं कित्याक ताका काम नातिल्लें. काम सो वन मॅन शो जावन हांवें करूंक हाडलें. तें ताका ल्हान आसतना समजनातलें. मे बी आतां ताका समजोंक पुरो. वय पूण तशें जाल्यार हांवें ताका इल्लेशें पयस पयस की नाजाल्यार म्हाका थंय रावंक जायनातलें. हांव आतां सुटयेर वचून गांवांतल्यान सुटयेर परतून भायर वतना हांव एक म्हयनो रडिल्लें आसा. तशें इल्लेशें तांकां जोर केल्यार हें केल्यार शायद म्हाका इल्लें तें एक हें मेळटा, स्ट्रेंथ मेळटा म्हणून हांव तशें करतलें. कित्याक म्हळ्यार सुमार जाणां पेरंट्सांक थोडे फावटी पेरंट्सांनी सांगचें आसता आमी भुरग्यां खातीर म्हळ्यार भुरग्यांनी आमकां हेट केल्यार आवडना, तांणी जिणेंत बरें जायचें म्हणून थोडी पेरंट्सां हें आसतात. थोडे फावटी कांता दागी म्हणून आमकां भुरग्यांचो कितलो मोग आसल्यार तो कंडक्ट केल्ल्यान ती पाड जातात वा वायट वेच्या खातीर वचून उजो म्हणल्या खातीर आमी थोडे फावटी टफ जायचें पडटा. एक दोन तपडां मारल्यार त्या तपडा वरवीं तांचें जिवीत बरें जाता जाल्यार आमी खंडीत जावन न्ही. आनी आज साराक पळयतना तें हांवें केल्लें समा म्हूण दिसता. कित्याक नाजाल्यार ह्या स्टेपार तें पावनासलें. हांवें ताका पॅम्पर केल्लें नाल्यार हांवें ताका मस्त हग दिवन हाचे भशेन केल्यार तें म्हजो पल्लू सोडून आहलें. आज त्या टायमार म्हाका मम्मी नाका म्हूण ताका बगल्यार आज ह्या स्टेजीर तें पावलां म्हणल्यार म्हाका प्रावड. आज आत्तां हांव इगर्जेक वचून ताचो हांगा इंटरव्यू जातना हांवें तें देवाक अर्गां दिलीं. रायट. हांव ताच्या मनांत हांव कशीं आसल्यार व्हडणी तुका कोत्तालें हांव कशी म्हणून ना. कित्याक म्हण सांगल्यार खंयचे भुरगीं ल्हान आसतना कित्याक म्हळ्यार म्हजे मम्मीक ल्हान आसतना डॅडी काम नासलें, मम्मीन काम करचें पडटालें. देखून म्हाका ल्हान भुरग्याक तिणें सोण्ण घरा वचचें पडटालें कामाक. संजेर घरा येवन परतून घरच्या कामांनी पुरो म्हणटाना हांवें मम्मी कडेन केदाळी झगडचें जालें. तुवें म्हाका भावाक आनी भयणीक म्हज्या मोग मेळ्ळा, म्हाका तुजे सांगता टायम मेळ्ळो म्हणून हरये हांव झगडटालें. पूण त्या वेळार म्हाका समजनातलें. पूण केदाळा हांव आवय जाली, म्हाका म्हजीन ती मुलीं भुरगीं जालीं तेतलें म्हाका तें समजलें वय आवय आनी हें काल्याकाचें म्हणून. साराक तें खंडीत जावन समजता. तेजे इंटरव्यू वेळार ताणें म्हजे कडेन खंडीत जावन सांगलां की आज हांव कितें आसा तें म्हज्या मम्मी डॅडाचेर मनांव आसा. तांणी तो मोग ती समजणी तांणी दिल्ल्या खातीर आज कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमी सुकणीं पळयतात जावंक पुरो. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां पोर थोडे दिसा आदी म्हज्या घरांत एक गूड बांदलो सुकण्यान. तें सुकणें कालें करता तशें सुकण्यान गूड बांदलो. आमी तें सुकण्याक ऑब्जर्व करचें आसलें. आतां कांत तागे म्हूण सांगल्यार सुकण्यान उबा जे जवल्यार स्वतंत्रतारान ताका गुडा भितर तावेन बसयलें जाल्यार तें उबोंक शिकना. देखून हांवें कालें करूंक आतां गुडात लोटून घालूंक आसा, ताका शिकोवंक आसा, वचून तुजी लायफ पळोवन काणी आमी सांगूंक आसा. तें तुवें केलां. त्या खातीर आज सारा कितें आसा जाल्यार आमकां बारीचो संतोश. देखून परत ते फावटी तुका अंकल हांगासर आयला पूण तो हांगा कॅमेरा मुखार येना म्हूण सांगूंक लागलो आज. कित्याक ताणें इल्लेशें कलरांनी पुरो कोरोनान पावसान इल्लो भिजोन आनी ड्रायव्ह करांनी पुरो आयला आनी तो म्हणालो कॅमेरा मुखार येवंक. आज म्हाका समज जायना म्हणून देखून आमी ओके म्हूण सांगला, नो प्रॉब्लेम. पूण आंटी ताच्या तर्फेन हांगासर उलयली, सारा आमचे कडेन उलयला. सो विक्षकांक खंडीत जावन न्ही पसंत जातलें. देखून देव बरें करूं आंटी तुमकां हांगासर आयिल्ल्याक. थँक्यू. येस. आनीक तुमचेर हांवें परत म्हणजे साराक हांवें ऑलरेडी सांगता तुमकांय सांगची तितल्यांत. तो देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी. तुमकां एकदूर तुमच्या लायफांत काले मेळो ना. तुमकां एक आशा आसा ती फॅमिली सांगता रावाजें म्हणून सांगून ते एक संतोश समाधान तुमचें तें मेळोन दी. तुमी आशिल्ल्या मागलें पुरा मेळो, तुमची जिणी बरी जावन दी म्हणून ह्या मुखार राश येता. वय देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. शायद देवान इतून मुसर हाडलां जाल्यार आनी मुखारी पुरो बरें करतलो. डेफिनेटली. ताचेर पातयेन दवरला केदाळ सोडून घालूं ना. ना ताणें येद्दोळ सोडूं ना. म्हाका मस्त टप टप वाटे आयले पूण ताणें म्हाका आज सोडूं ना. सो मुखारी सोडचो ना. सो थँक्यू अगेन सारा. थँक्यू आंटी आयिल्ल्या खातीर. समेस्तांक देव बरें करूं. सो ब्युटिफुली तूं एक आमकां बरो संदेश दिले म्हणटा सारा. आमच्या लोकांक फायनली तुज्या व्ह्युअर्सांक तुजे सुमार फॉलोवर्स आसात तांकां एक संदेश दिवचो म्हणून तूं काले म्हणून कशें येताय. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमकां समेस्तांक. म्हाका तुमी 5-5.5 वर्सां जावन तुमी म्हाका मस्त सपोर्ट दिला. म्हजे व्हिडिओ शेअर करचे जावन दी, लायक करचे जावन दी. या तुमकां कोणी टॉन्ट मारला जाल्यार तांकां तो व्हिडिओ दंड तुमी सांगचे जावन दी. ते मात बेस्ट काम करते रावा. करत रावा. ते केलं म्हाका येयलो फायदो आनी तुमकां येयलो मोतीक समाधान मेळटा न्ही. तुमी कितलो सहकार दितात हांव तितलें तुमकां बरें कॉन्टेंट घालतेच आसता. 28,000 फॉलोवर्स जालात येद्दोळ. होपफुली 30,000 म्हणजे गोल या आता इयर एंड 2025 वय. आनी आतां युट्यूब चॅनल स्टार्ट केला हांवें. सो प्लीज 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 म्हाका सबस्क्रायब करा. कित्याक म्हळ्यार इंस्टाग्रामार कोणी पयशे दिनात म्हाका.
ओके कार्मेल कॅफे की सबस्क्राईब करायचं सांगा आता कार्मेल कॅफे की सबस्क्राईब करा नाही नेक्स्ट ब्लॉग करताना मुझे एक ब्लॉग कनगल येते म्हणजे कार्मेल कॅफे केल्या प्रमोट कर म्हणून सांगून या प्रमोट करा तांकां पैसे जायने मागीर हांगा का परत येतात पैसे लागना नाही काल्या गोते आमचे नॉन कमर्शियल चॅनल देखून आम्ही काले करता फ्री करता देखून काले इल्ले मेळटा जाल्यार देखून इल्ले सबस्क्रायबर मेळोन दे म्हणून सांगून आम्ही आशा ते फ्री नाही बटन दाबून सोडा बटन दाबून सोडा शेअर करा तिथले व्हॉट्सअप फ्री असं देखून आता तिथले शेअर करा सो तुझ्या संदेश हांवें मदें कट केलो की त्या म्हणून सांगल्यार आज उलयतना सापडे म्हाका आज फुल एनर्जी फील जाना सॅरा वाटक सो आय हॅड अ रियली ग्रेट टाइम सॅरा सेम हियर आयलाय तो कितले दिसांनी रजा आयिल्ली हांव 25 वायका येयल्ली 12 दीस दान दुकान गेलो नाही आता खाली एका महिन्याची रजा तू आयिल्ले एका महिन्याची रजेंत आता एक दीस कित्या म्हणल्यार उडपी तावन ती हांगा मुशेर आयिल्ली मूड बेळ्ळे तावन सॉरी मूड बेळ्ळे तावन ती हांगा मुशेर आयिल्ल्या कित्याक म्हणल्यार तुज्या आतां उडपी मंगळूर म्हणचे जाल्यार उडपी म्हळ्यार सो तितल्या पयस तावन इतल्या पावसा मध्ये कित्याक आयचे दिसा आमी शूट करचे दिसा हांगा जोर पावस ती ट्रॅफिक आतां परत स्टक जावन कश्टान येवन हांगासर पावल्या सो आमच्या विक्षया खातीर तुका परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनीक अगेन मॅनिफेस्टेशन कावच्यो इन्फिनिटी श्रायनाचेर आमी बसल्या देखून तुज्या मोतींत कितें पुरा आशा आसात बऱ्यो जावच्यो तल्यो तो सर्वेस पर देव तो बाळोक जेजो पुरो तुका दिवन दी म्हणून हांव आशेतां सकड विक्षकांची आमच्या टीमाचे सगळ्यांचे बरे विशेस तुजे सांगात आसून स्टारा आले शायनिंग स्टारा जावन दे म्हणून परत एक फावटी तुका विश करता थँक्यू सो मच आय होप यू एन्जॉयड थँक्यू आय डिड आय रियली डिड थँक्यू सो मच नेक्स्ट टाइम हांव एक्ट्रेस जावन येता ओके अनेक फावटी कार्मेल कॅफे तो मुशार वचून ताचो न्ही म्हणून सांगून ताचो अर्थ ओके सो सगळे आमच्या विक्षकांनी आज दराबस्त हसल्यात आणि सॅरा सांगता आम्ही बऱ्यो संख्या आमी उलयल्या हांव त्याच्या सांगता इन्फॉर्मेशन मेळना म्हणून सांगून हांव पाती येता देखून आयच्या दिसा तुमकां 2 रिक्वेस्ट आसात एक सदांच्या बरी आमच्या कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करा तशेंच सॅराचो यूट्यूब चॅनल आसा सांगात ताचो इंस्टाग्राम आसा हेतून आमचे 28,000 फॉलोवर्स आसात की ते 30,000 जावन दित आनी ताका चड सबस्क्रायबर्स मेळोन बरे बरे कंटेंट कोंकणीचे आमकां मेळोन आमच्या तोंडार एक स्माईल हाडोवंक तारेकाच्या साधनाक ताका सांगत आमी दिवया म्हणून हांव हाच्या मुखार आशा येता कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया एखाद्या वेळा कितें बरें लागोना जाल्यार सॅरा इंस्टाग्रामाचेर आसा तुमकां सगळ्यांक गोत आसा हांव इंस्टाग्रामाचेर आसा फेसबुकार आसा खंय जाल्यार आमकां मेसेज करना तुमी आमचे कडेन सांग येता स्क्रिनार आमचे वॉट्सॅपाचे नंबर आसा मुखार खले टॉपिक्स कवर करी जे कोणाक हांगासर आपले सजेशन आसात दया करून म्हाका सांगा येवच्या हप्त्यांत परत एक फावटी नव्याच एका व्यक्ती सांगाता बऱ्यांतले बरे कंटेंटान तुमचे मुखार हांव येतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल कॅफे अँड कार्मेल किरण चॅनल समेस्ताक देव बरें करूं